अरे आमचो कसलोच संबंध ना, आमकां कोणाचेंच घर मोडपाचें ना. परत एकदां सांगता, आमकां एकूय घर मोडपाचें ना. मोडपाक तांचोच कोण तरी भाटकार उडटा, कोण तरी चुलत भाव घालता, कोण तरी आनी कोण घालता, हे एकामेकाचेर केसी घालता म्हणून कोर्टाची ऑर्डर येयल्या. आनी तेकाच लागून आमी कायदो हाडटा आसतना हांवें पयलीं सांगलें 1972च्या पयलींचें घर, तुजें घर कायदेशीर आसा म्हणून लिगल हावज हे सर्टिफिकेट पंचायतींतल्यान किंवा म्युन्सिपाल्टींतल्यान इश्यू करतलो. फक्त 1000 रुपया भरल्या उपरांत आनीक पयशे भरपाची गरज ना. आमच्या सरकारात म्हजें घर ही योजना म्हणजे हाडल्या ताच्या फाटीमागचो उद्देश एकूच आसा की गोंयांतलें कोणाचेंच घर, मागीर तें हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, कॅथलीक आसूं, कोणाचेंच घर हें मोडचें न्ही म्हणून म्हजें घर ही योजना आसा. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे सगळे जाण तुमकां पुराय मदत करतले, जेणे करून आमचो उद्देश तुमची घरां कायदेशीर जावची आनी जे कोण कायदेशीर करपाक आडमेळो हाडटले तांची याद दवरप गरजेची आसा. कारण तेंच्यांनी भर विधानसभेत हाज्या खातीर म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचो विरोध हो म्हाका केला. कोणाची घरां रेग्युलरायज जाता म्हणून? गोंयकारांची घरां.